कोंकणी भाषेन लिहिणे केत्र या कार्यक्रमात आम्ही असां देव बरोबर रस्त्यावर मोगाचेनो V4 कोंकणी भाषेन लिहिणे केत्र या कार्यक्रमात परत ह्या ब्रेस्तारा हांगासर आमी पावल्या. आमच्या मध्ये आयचो आमचो गेस्ट आमचो ह्या आयचे नकेत्र एक साधारणाचे नकेत्र न्ही फाटल्या 60 वर्सांनी आमच्या कोंकणी क्षेत्रात आपल्या तांत्रिकता आमचे निर्देशक आणि कोंकणीचे नाटकाच्या सर्वांगीण अभिवृद्धी खातीर एक अव्वल रत्न जावन मुखार आयिल्लो एक अप्रतिम कलाकार आमी एडॉल्फस कुतिनोक डॉल्ला मंगळूर म्हणून वळखता. हांवें म्हळें एडॉल्फस कुतिनोक डॉल्ला मंगळूर जावन वळखता आनी ताची पतीण आमच्या सांगाता वॅलेंटीन कुतिनो आसा. स्वागत मोगाचेनो तुमकां दोगांयक. स्वागत तुमकां मोगाचेनो डॉल्ला मंगळूर एक अप्रतिम कलाकार मात्र नाही कले खातीर आपले जिवीत तितल्याच हंताचेर मांडून हाडलो एक महाकलाकार म्हणयेत. ताचे कडेन आस्त ना ताचे कडेन बदीक ना ताचे कडेन आसची आस्त म्हळ्यार ताची मोगाळ पतीन मात्र. आनी आज तसल्या कलाकाराक एक 50वें नकेत्र जावं कोंकणी भाशेंतलें नकेत्र V4 जावन प्रेजेंट करूंक आमी हेम्मे भोगता. आनी आयचो दीस आमच्या ह्या कार्यक्रमाक एक निजायकी एक मान दिवचे तसो जावन आसा. डॉल्ला तूं आतां आमी केदाळे तमाशांनी उलोवचें जाल्यार तुजी जिवीत भारी गंभीरपणी तुवें आंगामसर मांडून हाडलाय. तुज्या त्या बाळपणांतावन एक कलाकार जावन आज पर्यंत कितें तुका अभिवृद्धी जाली हाच्या विशयी तुका स्पश्ट चित्रण आसा. तें कितें तूं कलाकार जर जावंक उरले विशय मागीर उरलें कलाकार जावंक जर कसो पावलो तुजें बाल्य कशें जालें कशें बरें जालें एक सांगून सोड आमच्या प्रेक्षकांक तुज्या विशयान गुंतूनातले विशय मुस्ताद. पयल्यान पयलें V4 प्रेक्षकाक म्हजो प्रणाम. म्हजें नांव डॉल्ला एडॉल्फस कुटेना. मोगाचेनो तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव ह्या स्टेजीक येवंक वा नाटकाचें हे प्रेरण मेळोवंक सुमार जाणांचें प्रेरण आसा. पयल्यान पयलें सांगचें तर म्हजो बापूयच म्हणयत. म्हजो बापूय नांव कशें तो जोझफ कुटेना म्हण ताचें नांव. आतां देवादीन जाला. तो एक सर्कस कंपनी चलयतालो. तुवें सांगिल्लें ना सांगला थोड्या जाग्यांनी हांवें उल्लेख केला. तो सर्कस कंपनी म्हळ्यार त्या सर्कस कंपनींत मन जातीनान काळी आर्टिस्ट मात्र. आनी ते सर्कस केरळा सायड तमिळनाडू आंध्रा ह्या सायडींत भोंवून आसताले. म्हाका म्हज्या बाप्पाक आनी म्हज्या मम्मीक आमी सौगा भुरगीं हांव तूं मलगडो तशें आसता आमी ल्हान प्रायरत आमी आमच्या घरा हांगा नातिल्ल्या. आतां आमी व्हड जाल्ल्या म्हणजे व्हडली मायगर पूण आमी त्या वेळार आमी थंय नातिल्ल्या. आमी ह्या सर्कसा फाटल्यान भोंवताल्या. तो वेळ म्हाका 5 वर्सांचो प्राय आनी थंयसर ना त्या जाल्यार नातिल्ले आमी पुरा म्हज्या व्हडली मायच्या घरांत आसल्या. पूण आमी मात्र म्हज्या बाप्पा वट्टूच आमी टुराक येताल्या. वय 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 करेक्ट आमी वचूनच आसल्या. ते एक फावटी घालून येताले म्हळ्यार थांतून त्या सर्कस कंपनींत लिटल फ्लावर सर्कस JMJ सर्कस म्हळ्यार जेजू मरी जुजे ते सर्कस म्हणून ताचें नांव आमचें नांव. पयल्यान पयलें गई म्हजो पप्पा आनी अम्मूबाई म्हणून एक स्त्री आसली गई. तशी अम्मूबाई आनी म्हजो पप्पा घर ना सांगाता म्हणून ते सर्कस घडिल्लें गे पयलें. ताच्या उपरांत अम्मूबाई त्या वेळार वय केलें. त्या जाल्यार ती अम्मूबाई सरल्या उपरांत म्हज्या बाप्पान हें स्टार्ट केलें अशें. अशें आसतना आमी गुंत आसतना ते थांतून काळी त्या गेम काळी ते सर्कसच न्ही थोडे ड्रामा जाताले गे ल्हान 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 ड्रामा. आमी हांगा ल्हान ड्रामा म्हणटात नाटकुळे म्हणटात वय रायट. तातूंत एक स्टोरी आसली गी त्या सायडीक परत तमीळ मलयाळी तेलुगू आमकां गुर्तून हांव ल्हान भुरगो कळ्ळें.
त्या ड्रामात एक स्टोरी तामिळाची एक स्टोरी काही तातूंत एक आवय त्या काणये प्रमाणे ताका 5 जाणां भुरगीं ल्हान 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 घरांत कश्ट म्हणल्या खातीर आवय स्वता वीक पिवन बापूय पयलो तो मेल्लो सरला म्हणून ह्या भुरग्यांक एक त्या बांयंत घालची सीन तशें हांव मलगोडो जाल्ल्यान पयले पयले धाकटा घालतात काय मागीर सेकंड मागीर थर्ड मागीर सगळे पप्पा त्या बांयंत रावन कॉट धरतलो कॅच करतालो पप्पा आमकां हे पयले म्हणजे 5 वर्सां प्रायर म्हणजे अभिनय म्हळ्यार त्या वेळार म्हाका मत नासलें म्हाका ह्या मम्मीन म्हाका सांगिल्लें म्हाका उडाच आनी इल्लो म्हाका जळक आसा उडास म्हणटात पळय तें म्हाका तें आसा तशें थंय तें म्हणजे पप्पाक अर्निया ऑपरेशन जायचें म्हण जालें कांगनाडी आयला कांगनाडी आस्पत्रेची फर्स्ट केस डॉक्टर व्यंकटराव बाळूनावर्ती डॉक्टर ताची पयली केस पार जाल्ली म्हज्या बापाची तसो म्हजो पप्पा तीन देवादीन जालो ताच्या उपरांत आमकां पप्पा सरल्या उपरांत आमकां कोणूच गजर ना ते खंय गेले आमचे सर्कस खंय गेले वय आनी म्हज्या बाप्पाच्या सर्कसांत बँड हाडलें म्हजो बाप्पा म्युजिशियन म्हणल्यार तो ट्रम्पेट वाजयतालो त्या वेळार तशें म्हज्या व्हडली मायन आमकां पोसलें आनी आमकां गजर नासलो ताजे उपरांत मम्मीन ल्हान प्रायर कामाक गेली ज्यो टॉकीसाच्या वयर एक सल्डानाचे हॉस्पिटल लोबो हॉस्पिटल म्हणून पयलें म्हणटालें ग्लेन नर्सिंग होम तातूंत ती मिडवाईफ म्हणटात पळय ते काम करणं ते आशिल्लें 20 वर्सां म्हणून तिणें तें काम केलें ताज्या उपरांत म्हजी मम्मी आमकां बरोबर 20 वर्सां काम करून जाल्या उपरांत तिका आणखी आमच्या घरांत कश्ट भुरगीं बरोबर व्हड जाली तशें म्हणून मागीर ती गल्फा गेली कुवेटा गेली कुवेटांनी तिका हॉस्पिटलांत सबा हॉस्पिटलांत तिका काम मेळ्ळें वय मेळ्ळें ताजे उपरांत आमचें तें इल्लेशें भुरग्यापणाचें रीण आनी तें बरें काजार तशें हें पुरो जालें अशें तें जाता आसतना हांव आमच्या इस्कालाक गेलें म्हाका जप्पू 5 वर्सां म्हणसर इस्कालांत आसलो हांगा आमच्या सेंट आर्चा सिस्टर जोसेफ हायर एलिमेंटरी शाळे म्हणून आर्चा सिस्टर म्हणून तशें हाडलें त्या इस्कालांत म्हाका 5 वर्सां म्हणसर आहलो इस्कालाक 5 वर्सां 5 वर्सां जाल्या उपरांत हांव म्हाका मिलार इस्कालाक गेलें सो मिलार इस्कालांत जालें तो मिलार इस्कालांत एकलो पीटी मास्टर आहलो यू मच्छेंद्रनाथ म्हणून मच्छेंद्रनाथ पांडेश्वर तो न्ही तो आनी एकलो मच्छेंद्रनाथ पांडेश्वर वो यू मच्छेंद्रनाथ म्हणून बरो ड्रामा एक्टर बरो डायरेक्टर आनी सांगता पीटी मास्टर तो म्हजो गुरू म्हणयात ताणें म्हाका थोडें ट्रेनींग बरें दिलें मुला गुरू ताणें म्हाका ट्रेनींग दिलें ताज्या उपरांत हांवें ताज्या ड्रामांत थंय थोडें बरें एक्टींग पुरो केलें इस्कालांत केलें आनी केलें तशें म्हणटा आसतना 19 ल्हान प्रायर आसतना सोडेलेटींत गेलो मिलार सोडेलेटींत हांवें म्हाका गिरीचे ड्रामा जाताले त्या वेळार भारी इंट्रस्ट म्हाका एक्टींग करचें म्हणून पूण गिरी म्हाका अवकाश दिनासलो काल्याक म्हळ्यार म्हाका गाग येताली देखून म्हाका एक्टींग दिनासलो एक ब्रेक आयल्या ओके तुझे ते इंटरेस्ट कुतूहलाच्या त्या हंतरात ब्रेक आयल्या ओके आम्ही एक ल्हानशी ब्रेक घेया बिफोर भिक्षका कोंकणी भाशेंतल्या नेकेंद्र आमी कार्यक्रम आसा डोल्ला मंगळूर आमच्या संघात आसा ताका गाग येतली आता ना आमी हे कुतूहलाचो विशय आमी मुखल्या हंताचेर पळया रावा पळया बिफोर न्यूज एक ब्रेक कोंकणी भाशेंतली नखेत्र या कार्यक्रमात आमी आसा देव बरो ब्रेस्तार दिवं मोगाचें न्हू बिफोर कोंकणी भाशेंतली नखेत्र या कार्यक्रमात परत ह्या ब्रेस्तारा हांगासर आमी पावल्या आमच्या मदें आयचो आमचो गेस्ट आमचो ह्या आयचे नखेत्र
एक साधारण्याचे नेकेत नाही फाटल्या 60 वर्सांनी आमच्या कोंकणी क्षेत्रात आपल्या तांत्रिकता आमचे निर्देशक आणि कोंकणीचे नाटकाच्या सर्वांगीण अभिवृद्धी खातीर एक अव्वल रत्न जावन मुखार आयिल्लो एक अप्रतिम कलाकार आमी एडॉल्फस कुतिनोक डॉल्ला मंगळूर म्हणून वळखता हांवें म्हळें एडॉल्फस कुतिनोक डॉल्ला मंगळूर जावन वळखता आनी ताची पतीण आमच्या सांगाता वॅलेंटीन कुतिनोय आसा. स्वागत मोगाचनो तुमकां दोगांयक. स्वागत तुमकांय. मोगाचनो डॉल्ला मंगळूर एक अप्रतिम कलाकार मात्र न्हय, कले खातीर आपलें जिवीत तितल्याच तो हंताचेर मांडून हाडलो एक महान कलाकार म्हणयेत. ताचे कडेन आस्त ना, ताचे कडेन बदीक ना, ताचे कडेन आसची आस्त म्हळ्यार ताची मोगाळ पतीन मात्र. आनी आज तसल्या कलाकाराक एक 50वें नेकेत जावं कोंकणी भाशेंतलें नेकेत V4 जावन प्रेजेंट करूंक आमी हेम्मे भोगता. आनी आयचो दीस आमच्या ह्या कार्यक्रमाक एक निजायकी एक मान दिवचे तसो जावन आसा. डॉल्ला तूं आतां आमी केदाळे तमाशांनी उलोवचें जाल्यार तुजी जिवीत भारी गंभीरपणी तुवें आंगामसर मांडून हाडलाय. तुज्या त्या बाळपणांतावन एक कलाकार जावन आज पर्यंत कितें तुका अभिवृद्धी जाली ह्याच्या विशयान तुका स्पश्ट चित्रण आसा. तें कितें तूं कलाकार कसो जावंक उरले विशय मागीर उरलें कलाकार जावंक जर कसो पावलो तुजें बाल्य कशें जालें कशें बरें जालें एक सांगून सोड आमच्या प्रेक्षकांक तुज्या विशयान गुंतनातले विशय मुस्ताद. पयल्यान पयलें V4 प्रेक्षकाक म्हजो प्रणाम. म्हजें नांव डॉल्ला एडॉल्फस कुटेना. मोगाचनो तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव ह्या स्टेजीक येवंक वा नाटकाचें हे प्रेरण मेळोवंक सुमार जाणांचें प्रेरण आसा. पयल्यान पयलें सांगचें तर म्हजो बापूयच म्हणयत. म्हजो बापूय नांव कशें तो जोझफ कुटेना म्हण ताचें नांव. आतां देवादीन जाला. तो एक सर्कस कंपनी चलयतालो. तुवें सांगिल्लें ना सांगला थोड्या जाग्यांनी हांवें उल्लेख केला. तो सर्कस कंपनी म्हळ्यार त्या सर्कस कंपनींत मन जातीनान खाली आर्टिस्ट मात्र. आनी ते सर्कस केरळा सायड तमिळनाडू आंध्रा ह्या सायडींत भोंवून आसताले. हांव म्हाका म्हज्या बाप्पाक आनी म्हज्या मम्मीक आमी सौगा भुरगीं हांव तूं मलगडो तशें आसता आमी ल्हान प्रायरत आमी आमच्या घरा हांगा नातिल्ल्या. आतां आमी व्हड जाल्ल्या म्हणजे व्हडली मायगर पूण आमी त्या वेळार आमी थंय नातिल्ल्या. आमी ह्या सर्कसा फाटल्यान भोंवताल्या. तो वेळ म्हाका 5 वर्सांचो प्राय आनी थंयसर ना त्या जाल्यार नातिल्ले आमी पुरा म्हज्या व्हडली मायच्या घरांत आसल्या. पूण आमी मात्र म्हज्या बाप्पा वट्ट आमी टुराक येताल्या. वय 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 करेक्ट आमी वचून आसल्या. ते एक फावटी काल येताले म्हळ्यार थांतून त्या सर्कस कंपनींत लिटल फ्लावर सर्कस JMJ सर्कस म्हळ्यार जेजू मरी जुजे ते सर्कस म्हणून ताचें नांव आमचें नांव. पयल्यान पयलें गई म्हजो पप्पा आनी अम्मूबाई म्हणून एक स्त्री आसली गई. तशें अम्मूबाई आनी म्हजो पप्पा घर ना सांगता म्हणून ते सर्कस घडिल्लें गे पयलें. ताच्या उपरांत अम्मूबाई त्या वेळार वय केलें. त्या जाल्यार ती अम्मूबाई सरल्या उपरांत म्हज्या बाप्पान हें स्टार्ट केलें अशें. अशें आतां आमी गुंत आसतना ते थांतून काळी त्या गेम काळी ते सर्कस न्ही थोडे ड्रामा जाताले गे ल्हान 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 ड्रामा. आमी हांगा ल्हान ड्रामा म्हणटात नाटकुळे म्हणटात वय रायट. तातूंत एक स्टोरी आसली गी त्या सायडीक परत तमीळ मलयाळी तेलुगू आमकां गुंतनातलें हांव ल्हान भुरगो कळ्ळें. त्या ड्रामांत एक स्टोरी तमिळाची एक स्टोरी खंय तातूंत एक आवय त्या काणये प्रमाणे ताका 5 जाणां भुरगीं ल्हान 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 घरांत कश्ट म्हणल्या खातीर आवय स्वता वीक पिवन बापूय पयलो तो मेल्लो सरला म्हणून ह्या भुरग्यांक एक त्या बांयंत घालची सीन
हो हो तसे हांव मलगोडो जाल्ल्यान पहिले वय ते पहिले धाकटा घालतात काय मागीर सेकंड मागीर थर्ड मागीर सेकंड पप्पा त्या बांयत रावन कॉट करतालो कॅच करतालो पप्पा आमकां हे पयले मुजे 5 वर्सां प्रायर म्हणजे अभिनय अभिनय म्हळ्यार त्या वेळार म्हाका मत नासली म्हाका ह्या मम्मीन म्हाका सांगिल्लें म्हाका उडाच आनी इल्लो 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 म्हाका जळक आसा उडास म्हणटात पळय तें म्हाका तें आसा तशें थंय हांव ते म्हणजे पप्पाक अर्निया ऑपरेशन तें जायचें म्हण जालें कांगनाडी आयला कांगनाडी आस्पत्रेची फर्स्ट केस डॉक्टर व्यंकटराव बारेनावार्दी डॉक्टर ताची पयली केस पार जाल्ली म्हज्या बापाची तसो म्हजो पप्पा तीन देवादीन जालो ताच्या उपरांत आमकां पप्पा सरल्या उपरांत आमकां कोणूच गजर ना ते खंय खंय गेले आमचे सर्कस खंय खंय गेले वय आनी म्हज्या बाप्पाच्या सर्कसांत बँड हाडलें म्हजो बाप्पा म्युजिशियन म्हणल्यार तो ट्रम्पेट वाजयतालो त्या वेळार तशें म्हज्या व्हडली मायन आमकां पोसलें आनी गजर नासलो ताजे उपरांत मम्मीन ल्हान प्रायर कामाक गेली ज्यो टॉकीसाच्या वयर एक सल्डानाचें हॉस्पिटल लोबो हॉस्पिटल म्हणून पयलें म्हणटालें ग्लेन नर्सिंग होम तांतून ती मिडवाईफ म्हणटात पळय तें काम करणं ते आशिल्लें 20 वर्सां म्हणून तिणें तें काम केलें ताज्या उपरांत म्हजी मम्मी आमकां बरोबर 20 वर्सां काम करून जाल्या उपरांत तिका आणखी आमच्या घरांत कश्ट भुरगीं बरोबर जाली तशें अशें म्हणून मागीर ती गल्फाक गेली कुवेटाक गेली कुवेटांनी तिका हॉस्पिटलांतूच सभा हॉस्पिटलांत तिका काम मेळ्ळें वय मेळ्ळें ताजे उपरांत आमचें तें इल्लेशें भुरग्यापणाचें रीण आनी तें बरें काजार तशें हें पुरो जालें अशें तें जाता आसतना हांव आमच्या इस्कॉलाक गेलें म्हाका जेप्पू 5 वर्सां म्हणसर इस्कॉलांत आसलो हांगा आमच्या सेंट आर्चा सिस्टर जोसेफ हायर एलिमेंटरी शाळे म्हणून आर्चा सिस्टर म्हणून तशें हाडलें त्या इस्कॉलांत म्हाका 5 वर्सां म्हणसर आहलो इस्कॉलाक 5 वर्सां 5 वर्सां जाल्या उपरांत हांव म्हाका मिलार इस्कॉलाक गेलें सो मिलार इस्कॉलांत जालें तो मिलार इस्कॉलांत एकलो पीटी मास्टर आहलो यू मच्छेंद्रनाथ म्हणून मच्छेंद्रनाथ पांडेश्वर तो न्ही तो आनी एकलो मच्छेंद्रनाथ पांडेश्वर वो यू मच्छेंद्रनाथ म्हणून बरो ड्रामा एक्टर बरो डायरेक्टर आनी सांगता पीटी मास्टर तो म्हजो गुरू म्हण येता ताणें म्हाका थोडें ट्रेनींग बरें दिलें मुला गुरू ताणें म्हाका ट्रेनींग दिलें ताज्या उपरांत हांवें ताज्या ड्रामांत थंय थोडें बरें एक्टींग पुरो केलें इस्कॉलांत केलें आनी केलें तशें म्हणटा आसतना 19 ल्हान प्रायर आसतना सोडेलेटींत गेलो मिलार सोडेलेटींत हांवें म्हाका गिरीचे ड्रामा जाताले त्या वेळार भारी इंट्रस्ट म्हाका एक्टींग करचें म्हूण पूण गिरी म्हाका अवकाश दिनासलो काल्याक म्हळ्यार म्हाका गाग येताली म्हाका गाग येताली देखून म्हाका एक्टींग दिनासलो एक ब्रेक आयल्या ओके तुझे ते इंटरेस्ट कुतूहलाच्या त्या हंतारात ब्रेक आयल्या ओके आम्ही एक ल्हानशी ब्रेक खंडीत बिफोर भिक्षका कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां आमी कार्यक्रम आसा डोल्ला मंगळूर आमच्या संघात आसा ताका गाग येतली आता ना आमी हे कुतूहलाचो विशय आमी मुखल्या हंताचेर पळया रावा पळया बिफोर न्यूज एक ब्रेक स्वागत मग जन कोंकणी भाषेतली नखेत्र या कार्यक्रमात असावा आमच्या मध्ये असा डोल्ला मंगळूर आणि ताची मिसेस व्हॅलेंटीन कुतिनो आणि डोल्ला मी सिक्रेट डोल्ला माझी मिसेस एक सिक्रेट सांगता आली आता तो काद्री बर का कित्यावर ना डोल्ला किती सांग कळली गजल रेमंड घरी एक नागपूर सिरकोंडू घरी उडयल्या उपरांत मासली मेळ्ळ्या उपरांत परतून घरी नागपूर
सर काय ते आता काय आता आता ही गरज रागी किती गरज एक पट आईलं नाही रंग बघत त्याली गजल आता आता हे सांग बघा प्रेरण झालंय प्रेरण मुसर झालं जाल्यार रे तुझ्या ड्रामाचे इतले कळले जाल्यार तुझे महत्वाचे काम कितें म्हळ्यार 100 वयर ऍक्टर धार्मिक नाटक वय वय 7 व्हडल्यो स्टेजी वय हे परा तुवें मात केलाय वय देवा ड्रामा जाल्यात वय कली गजल आणि कशें तुका इमॅजिनेशन आयलें काही एक प्रेरण आसा वय बँगलोरांत मरियापुरा म्हणल्या एका जाग्यार बँगलोर तावन तिथं 30-40 किलोमीटर पयस मरियापुरा म्हणून जागो त्या सगळ्या जाग्यार पुरा आसलो क्रिस्तांव लोक डोना पॉल आहा पळय पॉल गोवा डोना पॉल तांणी तो जागो कितें कान गेल्लो खंय तशें थंय तांणी तें दुबळ्या लोकांक परत थंय तितलो सेन्स जागो दिवन तांच्या घरांत गळोवन घालता तांणी थंय वर्सा एक ड्रामा खेळयतात तांकां बायक तावन लायटींग आनी बरें येता जर्मन तावन एड जावन येता तांचे हातून थंयसर तांचोच लोक तांणी ड्रामा खेळयतात रातीक 8 वरार ड्रामा स्टार्ट जाता 8:30 स्टार्ट जाल्यार फांत्यार 4:30 वरार ड्रामा खेळ जाता तितून व्हडलो ड्रामा आमच्या बायलाटा बरी व्हडल्या एका जाग्यार वयर एका गुड्यार थंय ड्रामा बरो जाता लायट्स साऊंड अँड लायट्स आतां वर्सा जाता साऊंड अँड लायट्स म्हज्या एका इश्टान आमचो ऑलविन बजाल म्हणल्यार ताजे कोण सेटिंग्स आनी बरें करता पळय ताज्यात कोणाच्या एक सिस्टरीचे वळखीन थंय अशें जाता आमी या म्हूण ताणें म्हणल्या खातीर आमी गेल्ल्या त्यो पळोवंक म्हाका त्यो पळोवन इतले दादोस काय बगली 6 वर्सांच्या भुरग्यां तावन 90 इयर्साच्या म्हातारी म्हणसरी ऍक्टर्स फोरा 6 म्हयने प्रॅक्टीस केली 6 मंथ्स प्रॅक्टीस आणि तो ड्रामा इतलो बरो जाता की खुशी जाली म्हाका आमकांय ओलो तूं ड्रामा करूं कितें ते फादराबाग मेळ्ळो ते ताजे उपरांत शो जालो उपरांत तेंच्या फादराबाग ताणें म्हळें अशें जाता लायट्साची गरजा तें गरजा आमी ट्राय करया म्हणून ताचे म्हाका क्लॉडी म्हजो फ्रेंड क्लॉडिया न्ही क्लॉड डिसोजा म्युजिशियन सिंगर ताका काण गेले मागीर काणकोण आमी एक मुखले मॅट पळया म्हणून जागो सोदून आसतना म्हाका कुलचेकर जागो मेळ्ळो कुलचेकर तेंच्या फादराबान सांगलें हांव वचून विचारल्याक ड्रामा खेळयता फादर हांगा अशें काले उलय ते डल्ला इतले वयर आसा तें लोक सकला बसून अशें पळयता तांची घुमटी कितें जायत म्हळ्यार कांय जायना फादर ते लोक आमी पयसतान ते पळयतना तुका कळना पूण लायट्स परत तुमी पळया फादर तशें आमी थंय देवाचे देव उपादीस आनी सुमार ड्रामा आमी थंय केले आमी खेळयलो कळ्ळें त्या जाल्यार आमकां तो डेनीस सुमार एक 10 ड्रामा जाल्यात व्हडले व्हडले ड्रामा तेंचे कडेन न्ही हांगा बेंदूर स्पेशल स्कूल ग्राउंडार आनी भायर गेलेल्यात आमी पुत्तूर तातूंत लगभग हांव चिंता 100 वयर कलाकार 7 स्टेजी म्हणजे एकत्र म्हणजे 7 स्टेजी ना थोडे कडेन मात सेटिंग्स ते बरा करून ते ड्रामा आमी हें केलें वस्तू तातूंत सुमार ड्रामा जाले सोम्या तूं खंय येताय मागीर मदर तेरेजा देवाचे देव उपादेस मागीर सुमार ड्रामा असले ड्रामा केले ते एक म्हाका बारीक आता तुझे नॉर्मली तू कॉमेडियन म्हणून तमाशांचो मनीस म्हणून आसता तुझ्या लायफान तमाशे आनी दूख ಒಟ್ಟುಕು काहीतरी बरसल्लें आगी ना तशें म्हणून आमी केदाळे म्हणचे आसा तूं काही श्रद्धांजली मागोवंक गेल्यार म्हणल्या बरी तशें त्या संदर्भार न्ही म्हजी एक आशा कितें म्हळ्यार असले ड्रामा एकदाचे एक प्रयोग तुझ्या पर्सनली तू कॉमेडियन हय करेक्ट तू सगळ्यांनी डल्ला म्हणल्यार कॉमेडियन हय तू ड्रामा डायरेक्ट केल्ले पुरो अशेंच भारी गंभीर म्हणल्यार बरी आतां तुजी कथा ना ना हांवें कॉमेडी ड्रामाय केल्यात न्ही आतां डम डिम डूम एकच दिसा आमी 3 शो केल्यात पळय ताचे एक वडपण एक सांगून सोड कशें ते म्हळ्यार केला म्हण सांग सकाळी एक 10 वरार एक शो म्हळ्यार 10:30 एक शो म्हळ्यार मॉर्निंग शो मॉर्निंग शो दनपारा मॅटिनी शो 2:30
सांजे 6:30 एकच दिसा एका दिवसात तिन्ही शो हाऊसफुल. म्हळ्यार तू जो ड्रामा वो एक सोडला दुसरो खंयचो ड्रामा ती एकत्र दिसा 3 ड्रामा जाल्ले हांवें पळोवन. 3 हांव ते जाल्ले एकत्र दिसा 3 जाल्ले हांवें आयकोना पण जाल्या जावंक पुरो हांव नेना. डॉन बॉस्कोन जावनात न्हय जावनात मागीर तुका जाल्या कोण जावंक पुरो हांव नेना हां. पण म्हज्या मट्टार जावनात. मागीर तितलो लोक आसलो. तशेंच डल पेल चल म्हण हें केलें वय वय हास्यांचो तातूंत 2 शो एकच दिसा हां. सकाळी आनी सांजे दनपारां वतलो दरबारांतले वय वय हां. आमी तशें केल्लें. तशें केलें बरें केलें. मागीर हांवें तुळू हांवें जोक्साचेर नायट केल्या हां हां मस्करी सोनपत्ताजी म्हूण हां हां 96 96 इसवी हां 96 इसवेन ते इसवी तुका 96 म्हण वय केलें 96 म्हणून हय. मस्करी हां तशें म्हणजे एक कितें म्हळ्यार हांवें विंगड टायपार एक प्रयोग दाखयचे म्हूण. वय वय ताजे उपरांत हांवें प्रॉम्प्टींग आयकता म्हणटात वय तुका प्रॉम्प्टींग काडया वय नवे सांग कितें हाडलें आधुनीक कथा हांवें नवें तूं आतां 60 वर्सांचो वय. ड्रामा संवतारो Correct. तुजी प्राय चड जाल्या बट 60 इयर्स म्हळ्यार हांव जल्माच्या पयलें ताव न्हू वय तूं ड्रामाचो निर्देशक करेक्ट तुज्या त्या दाळा प्रिमिटिव्ह म्हळ्यार आमी लेटर प्रेसांत आहले गोतालें वय, आतां वय, वय. आतां इलेक्ट्रॉनीक पुरो आयलां Correct. वॉट्सॅप नातलें आनी वय, वय. तूं त्या दाळा प्रॉम्प्टींग ताजेर ताल्लोय वय करेक्ट आज पोर तुवें रेकॉर्ड करने ड्रामा केलो Sama. लिप मुवमेंट वय करेक्ट ताका तूं कसो ओल्ड अरे, चलय old तुका चलय एक्सेप्ट कशें करतात लोक ते म्हळ्यार ते एक प्रयोग म्हजो पळया अशें करन एक पळया आमी ते करचे खुशाल म्हण कोणी चिंतचे नाका समा पळयल्यार प्रॉम्प्टिंगाचे तांतून कसतात पळय. त्यामुळे ते पयले रेकॉर्ड करूंक रेकॉर्ड करून जाले उपरांत ताणी ताणी तांचो वॉयस घालीचे वॉयस घालचे ताजे उपरांत आतां हांव हांगा थावन थंय म्हणसर येता आनी एकलो थंय थावन भायर येता ताणें ते मेळाचे हांगा तूं तक्षण तुवें हांगा थावन तूं खंय बाई चल्ले म्हणटाना ताज्या उपरांत आनी भितर तांणी येवच्या बदला ताणें येतानंतर ते हे जायचे ताका रेकॉर्डिंग करतानंतर ताका टायमिंग्स आमी सेट करूंक हो. बारीक आसतात हा, आमी हा. चिंतल्या प्रमाणे न्हय ही एक आमी एक नवें सांग म्हजो प्रयोग करया तूं इलेक्ट्रॉनिकल तितलो इम्प्रुवमेंट कसो जालोय एक पयसो एक ती एक म्हाका जेंक जाय आसलें एक नवो प्रयोग करया हां, एक हां, हां. दुसरें डॉन बॉस्को हॉलांत आमकां आतांय आयकूंक मेळटा काली म्हळ्यार आयकना एको जाता म्हणून कमनी आयकना हां. कले बरें तुवें सावंड घाल तूं ते आयकना कितें म्हळ्यार ते बिल्डींग पोरणे वायरां आनी पुरा हें जावन आतां नवें कळ्ळें म्हणजे काय करेक्ट समस्या कोण आयकूत न्हू तुज्या ना आमी ट्राय केलें थोडे आपोवनान बरें पळयलें ते कितें की थोडे आयकना पूण आमी जाता तितले जाणेला बरें उक्ती दवरची बगला उक्ते दवरची आनी बरें करून आमी ट्राय केला आमी करना म्हणून न्ही हांव जाता तितले ताका चड म्हत्व दिता लोक आयकूंक ड्रामा आयकना जाल्यार कितें डायलॉग आयकना कितें ड्रामा कितें वय तशें ते करूंक हांवें प्रयत्न केले तरी ओके थोड्या लोकांनी ताका नाही तू दुसरें तुका जालें वय. नाही काळें म्हणारे क्रिटीक कितल्या चड क्रिटीक आवडटा जी येता हे तूं तितलो चड तूं एबल मनीस म्हणले एक तितल्यान न्ही आतां हांव क्रिटीक कोणीय करीत म्हाका कांय बेजार ना करीत पूण तूं ड्रामा विशयात कर तूं काय व्यक्तिगत करताय हय मनशाक आतां एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार डॉन बॉस्कोलांत एक ड्रामा जालो हां हांव कोरमोरीची कथा म्हणून डॉल्लाम आमच्या सांगात अजून आसा मुखल्या सेक्शनाक आमी वेताव एक ब्रेक काणी येवंक आसा V4 न्यूजांत कोंकणी भाशेंतले नखेत्रां तुमी काय पळयते आसात डॉल्लाम आमच्या सांगात आनी एका सेक्शन आसा 3 सेक्शनां मोगदल्यान त्या देखून रावा डॉल्लाम क्रिटिक्साच्या विशयान उलयत येता पळया V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतले नखेत्रां एक ब्रेक स्वागत मोगाच्यानो कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आसा डॉल्ला मंगळूर आनी ताची पतीण आमच्या सांगात आसा डॉल्लाम क्रिटिकाच्या विशयान नाटकाच्या क्रिटिक्स ह्या एक विमर्शो करच्या विशयान उलयतलो कितें जालें सांगा तेंत हांवें तुका सांगलें न्ही
व्यक्तिगत करून होतो म्हणून तिथलं विमर्शो म्हळ्यार वस्तुनिष्ठ असोचे होय. व्यक्तिनिष्ठ करून होतो म्हणून होतो. ओके आता एक एक्झाम्पल सुद्दाल्ली गजाल सांगता हांव एक ड्रामा जातालो डॉन मस्कॉलांत जाल्लो आंकवार मुर्गीची कथा म्हणून तातूंत आंकवार ताणें मोडा आंगडा बरें करून एक कर्ण एक आंकवार सभेन ती वयर गागेची सीन ती आंज देंवतात आंकवार सभेन व्हरतात आंकवार सभेन मदेका त्या सायडीक आंज त्या सायडीक आंज अशें करतना ते ट्रॉली त्या ट्रॉलीक सट केल्ले न्ही टेक्नीक ते ताणें मूव करूंक मूव करता आसतना ती येता फाटी हे ते ताणें ओडचें न्ही तें ओडटा आसतना एक जर्क तेंगे मेळ्ळें तांत्रीक मिस्टेक ती बाय मिस्टेक बाय मिस्टेक जर्क जाले तिने हात असो हाल्लो ती जर्क जाताना तिने हात असो गेलो दुसऱ्या दिसा राखणार आयला सरकार आमकार सरकार आसतना टाटा करून गेली म्हणून आता हे ताज्या सेटिंग्साच्या मनशाचेर कोणाचेर राग आसलो तो तशें वरयलें हे आसूं न्हू मनशां ताच्या भितरले कश्ट कळचे आनी कंपॅशनेट कितलेशे म्हणजे कंपॅशनेट एम्पॅथी आसा जेली म्हणजे आमी पाडटा पडीचे विलपीन एक पद म्हण बरयलां दम्मय्या मारया दम्मय्या फाटीक मारा पोटाक नाका दम्मय्या केदाले आमी प्रोत्साव दिचे तुज्या प्रोत्साव दिचे म्हणून वट्टाशे हांव तशें म्हणना अले थोड्यो संगत्यो करतात आमकां बेजार जाता आनी आतां पळय नाटक जावंकूच जायना कित्याक आतां ती एक स्टोरी स्टार्ट जाल्या कालिंग म्हणल्यार फ्री करचें म्हणून आतां फ्री केल्यार तुका खर्च नाय स्पॉन्सर आजकाल पयले तुका स्पॉन्सर मेळटाले आजकाल ना रेमंड आजकाल स्पॉन्सर मेळोवंक बारीक आनी मेळ्ळ्यारी तुका व्हडले नांवां पापाचो मनशाक ताचो ड्रामा आसता ताचो ड्रामा आसता ताणें खालें करचें सांगा ती हांव ताका खंडा वडे हांव ताका एगेस्ट हांवें म्हणचे टिकेट दवरिचें तूं इल्लें उणें दवर रेट इल्लें उणें दवर आनी ते हांव आतां नेक्स्ट हांवें ड्रामा करचो जाल्यार हांव बिलकूल टिकेट मनीच इल्लेशें दवरता आनी ना जाल्यार आमच्या जाल्यार म्हणचे ड्रामा जायना म्हळ्यार कलाकारांक प्रोत्साव जावच्या खातीर टिकेट दवरल्यार तूं बरी ताचें मोल करेक्ट येता खंडीत खंडीत आतां आतां तुजे फाटीचो कोणूय पळय न्ही म्हाका खंयच्याय नाटकाक फाटीचो कोणूय ती स्वावलंबी टिचर जावन आसली ती प्रायवेट इस्कॉल जाल्ल्यान ती काही गव्हर्मेंट एम्प्लॉई न्ही तिका सांबाळून आसूंक साध्य आसा स्वावलंबी म्हणून करता लोणचें उप्पड उप्पड इप्पड पुराय करतली म्हाका बरें मुस्तू सांतेनी ती मेळटली कश्ट करतली ताच्या उपरांत मुस्तू आतां पुरा करतली म्हाका पयलें हांव तूं सवय म्हाका इंट्रस्ट रांदचें करचें आनी खाल्लें जाल्यार झाडां लावची आनी लोणचें घालचें आनी सगळें सावयवाच्यान तूं ग्रुपांत जालें न्ही तांच्या मिटिंगांत वचून तें पुरो आतांय जाल्यार हांवें आतां रिटायर्ड जाल्या 45 इयर्स शिकयलें आतां म्हजी भुरगीं म्हाका मेळ्ळी शिकोवंक बारीक खुशी जाल्यार खुशी जाता आणकी जाल्यार तो प्रायज जाल्यार हांवें रिटायर्ड जायचें न्ही देखून आतां हांव घरांत पुरा लोणचें काळी जणकेटी दुकरा मास वयर रांदून दिता कोणाची ऑर्डर आयल्या येवनूच आसा पूण बरें इकॉनॉमी वायज ड्रामा आनी वयाबल न्ही वय ड्रामांत आमकां म्हळ्यार ताजे तूं आमकां तितले पयशे मेळनात पूण ताका ताच्या रक्तांतूच ड्रामा म्हणून आसा ताका ते ड्रामा जाल्यार तो भलायकेन बरो आसता आनी अशें केल्यार वय संतोष घरांत आमच्या घरा केदाळ्या लढाई वय लोणचें ते म्हणजे इल्लेशे सायड बिजनेस वय मागीर आतां आमचे स्लोगन जाता म्हणजे एक स्लोगन रांदचे आमी खावचे तुमी ना ताका ना ताका कालं गो ते फ्रेश डेली रांदीचे तुवें सकाळी रांदून दी दनपारा रांदून दी रातीकी रांदून ताका बारीक खुशी हॅप्पी इल्लेशे एक उडको मासली चा गली गली चा कुणी आयल्यार म्हणचे नाका म्हणा एक बुद्धिजीवी या ड्रामाचे हे रायटर म्हज्या घरा सेम परिस्थिती थोडे फावटी आमकां मूड आसना थोडे फावटी तूं काले म्हळ्यार मोग जाता थोडे फावटी तूं कितले बरें म्हळ्यार आमकां राग येता वय 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 पूण म्हजे एक्सपिरियन्स डोल्लामाची परिस्थिती तो थंय पेट दीस म्हूण आयकून येवन तूं म्हळ्यार इरिटेट जावन घरा तूं कशें ताका ना तो घरा अशें मुस्त बो मरचें ते परत ताका लायक ना
मोगान उलोवचें आनी कले आमचे पर्सनल जाल्यार तो कोणाच्या मुखार इन्सल्ट करना तो सवकास भितर व्हरून सांगता अशें करूं जालें तशें करीचें आतां म्हणजे सासूमाय मुखार म्हळ्यार कोणाच्या भुरग्यां मुखार तशें हें करना सुमाई मुखारी ना ना ताणें पयलेंत हांव ताची सवय कोणाच्या मुखार तो कले हें करना नाव घाल म्हणलें दोगांयचें. हय कॅन कॅनल कॅनल आणि डॅनल आनी चेडूक या चेडू जाल्ले जाल्यार फिनेल म्हणून आनी ताचें मन बरें कशें विशेष काले होते रेमंड दोगांय सारखे असू जाल्लो दीस सेम डे सेम डे बटल एक केली बटल मी इटिंग तितले एडजस्टमेंट बटल एक करून एकच एक होय हांवें एक केव्हा म्हणजे दोगांय तुझे बर्थडे 8 दिसा पाटी फुडें जाला आ एक 9 आनी एक 18 हें तशें आमच्यान तें आनी एडजस्ट करूं जाल्लो आनी ताचे बरें गूण म्हळ्यार कोणाची तो खबर आतां कल्लेन जाल्यार खंय ड्रामा गेल्यार घरा येवन कोणाची खबर उलयना उर्दरकलो सुद्दी ना 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 ताजे ताका जाल्यार कोणाक इन्सल्ट करना काय ना होय ताची हांवें सांगयत की नांगी म्हणलें ना. ना बट आमाली केदाळे आमाली सोरो सोडले रे आमाली वय. सोरो सोडले रे आमी तांच्या कडेन ते आमालाचे ते हे खंडापटे आसता म्हणून म्हणटात लोक तुझे अनुभव कसो म्हळ्यार ते ताणें सोरो पूण सोरो सोड ताचे काय म्हाका हे रगडे ना कांय जावना. ना 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 clean जावन. ना तितलो तो हे आसलो की एक ग्लास आनी च्या आनी दवरतना भयण्यां कडेन चाड म्हणचे काही हा, टप्प सकयल घाल म्हणचे हा, सोडचे काय म्हळ्यार तितलो रागिश्ट तितलो रागिश्ट. होय आनी भुरगीं पुरो वयर 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 सोडटा बियान आं, पूण हांगा काजार जाल्यार प्रांत म्हाका काय येदोळी आमकां काय ना काय. भुरग्यांक जावन दी आमकां ते जावन दी तांबडे स्कूटर होय, ते आमगेर आयले येतात येवन आसतात सपोर्ट फुल सहकार म्हाका लागला जेवणाचे मग आमच्या घरात व्हरून कुळारात व्हरून कुळारात व्हरून बरो सपोर्ट आसा वेलफेअर मेंबर्स वय ताची मस्त सपोर्ट आलो आमकां फुल सपोर्ट तो काले आमी कश्टात जाल्यार आमकां फोन करन विचारतलो कालें करतात रे कालें जाल्लें वय मस्त विल्फीच्यान तुझ्या संबंधामधलं काहीतरी एक इन्सिडेंट काहीतरी आणि मस्त आदत वय कंचे कालें बोलता नाही नाही कश्टात जाल्यार तो फोन करते एक मस्त वय सांगतालो एक दाळे काय प्रॅक्टिस करायचं हा ते म्हणा हांव ताजे ಒಟ್ಟು रिगोंक कारण म्हणा ड्रामाक तिसरी चिटीत मग आता आम्ही किन्नी व्हडले ड्रामा खेळिल्लो त्याच दिसा गडांक स्टार्ट एरेक्ट शॉप त्याच दिसा एकलो एक्टर तो पिवन पडलो तो 6:30 नंतर ना काही गडांक बसून पियेतालो काही म्हणतो 6:30 विल्फी तापलो 7 वरां जाली म्हाका ताणी खुशाला गेल्ले अच्छा तू भोवंक या दोस्ती म्हणून मागीर काले करूं जाता काही करूंक जायना मागीर कोणा विल्फी म्हणलो तूं म्हणजे ड्रामा पळोवन हांवें बघतो ना हांव प्रॉम्प्टिंग करता करता म्हणून तशें फुल्ल प्रॉम्प्टेड प्रॉम्प्टेड आमी ते दोग जाण बाबा होते कॉमेडी एक्टर एकलो विन्सेंट पी कामत आनी हांव विन्सेंट पी कामत आनी हांव ताणें म्हाका सपोर्ट केलो तसो ड्रामा जालो ड्रामा जाल्या उपरांत आयलो मजा करता आयला पूण आमी करता म्हणलो म्हणजे ताका दंड वयले मेकअप कर म्हणलो हांवें मागीर मेकअप केले बिश्ट ह्या बटन काडचें ह्या बटन लागोवचें अशें करचें लागलें मागीर ताका आर्सो दिवचो कशें जालें मेकअप डार्क जालें म्हणून डार्क जालें म्हणून आमकां कळलें कितलो गेला म्हणून ग्रीन रूम कॉमेडी ती तशें ताच्या उपरांत विल्फीक बारीक कशी जाली आनी म्हटलें ड्रामात परत तुका एक्टींग म्हणून ते दिसता ताच्या पयलीं तू ड्रामा करतलो विल्फी अबाउट टू ड्रामा ते तुमचो करून हाडले ना ना नाही नाही ताच्या पयलीं हांव दुसऱ्यांच्या ड्रामात विल्फी अबाउट टू करून पयलीं बोटी कॉमेडी कशी केली त्याच्या कडे ड्रामा सोडून ड्रामा म्हणल्यार ड्रामा कॉमेडीच न्ही ड्रामा मागीर हे जोक्स वय ते विल्फीचे 100 नायटाक 100 नायटाक विल्फी म्हणलो पुरा जोक्स तोंडान सांगचे न्ही एमसीन आमी आनी एक्शन करून सांगया म्हणून तशें डॉल्पेल चलते नांव दिल्लें हाणें कोणें विश्वास रे बिंबस पुतान नांव दिलें डॉल्पेल चल नांव दिलें ताणें मागीर तातूंत हें कर 100 नायटान कर अजुनूय आतां तूं डॉल्ला मंगळूर म्हाका न्हू डॉल्ला मंगळूर आमच्या मध्ये उडलताना आसा 1 घंटो तोन आसा आनी अजून आनी तिल्यान 2 एक आल्याक 2 सन्ने घाल्यार 100 घंटे केल्यार डॉल्ला माचे जिवीत मुग्धना आमच्या मध्ये डॉल्ला मंगळूर हाणें आमच्या मध्ये येवन हें सगळें कार्य आज एक कोंकणी भाशेन 50 एकत्र जावन आसा केला आनी तुवें तुज्या जिवितांत सरल्या ह्या सर्व दिसां खातीर आनी तुवें केल्ल्या साधना खातीर कोंकणी मायेच्या सेवे खातीर तुका आमी अभिनंदन पटयता
कोंकणी भाषेतील एकत्र कार्यक्रमात हांव 4 तळयोग पेटोवन तुका आमी अभिनंदन करता. तुका सर बरें जावं दी, मोकळें जिवीत तुजें सुख समाधानाचें आनी सर रितीच्या संतोषाचें जावं दी म्हणून आमी मागता. तुकाय तशेंच रैमन तशेंच V4च्या सर कारभाऱ्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच रिक्षाकांनी देव बरें. लंडन बाय तुकाय तशेंच मागता. डल्ला म्हणजे सांगता तुजें तें मोगाचें जिवीत या लव लायफ लॉंग लायफ म्हणून मागता. तुका सर बरें जावं दी म्हणून मागता. तुमकांय सर V4 तुमकांय सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका जेन्ना कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमात आमी आमच्या मध्य डॉल्ला मंगळूर आनी व्हॅलेंटीन बाई आमच्या सांगता आसली. आतां ब्रेस्ताराची अवधी मोग जाली. परवा ब्रेस्तार आमी येता. पळोवन रावा V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र हर एका पावटी आनी असलेच नवे मनीस आमच्या सांगता येतात. नवे नवे विशय तुमच्या सांगता हाडटा. पळया कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र V4 न्यूजान. नमस्कार.